आयज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडव्याची आयज आणि त्यांचे चेअरमनशीप सकयल आयज मिटींग जाल्ली. देशाचे सगळे हेल्थ मिनिस्टरांची मिटींग आशिल्ली गोवा राज्यात आणि म्हाजे बरोबर आमचे डीन, आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सेक्रेटरी हेल्थ अरुण मिश्राजी आणि पुराय आमची टीम एक 10-12 लोक आम्ही जॉईन झाले VC आणि आमची बी चर्चा जाली. हांवें बी तांकां विनंती केली की आमकां मनसुख मांडव्याजी जे कितें सांगता त्यांचो जो अनुभव आसा आणि त्यांनी आयज पर्यंत जे केल्लें आसा आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि मनसुख मांडव्याजी यांचे मार्गदर्शन सकयल आमी जे कितें करूंक जाय आमी ते पूर्णपणे आमची पुराय टीम सक्रीय आसा. मॉक ड्रिल बी आमी यशस्वी आमी केल्ले आसा. आमचे सगळे गोष्टी ऑनलायन आसा आणि जे कितें डायरेक्शन दिल्लें आसा की कांय केसीस JN1 म्हणजे सबस्ट्रेन ऑफ सब वेरियंट ऑफ ओमिक्रॉन बेसिकली हो जो स्ट्रेन जो आसा त्याच्या खातीर कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय आणि जे कितें आमी करूंक जाय. आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत फ्लू क्लिनिक्स रँडम टेस्टिंग आमी चालू करतले, चालू करपाक आमकां सांगलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर लोकांनी कसलेच पॅनीक करपाची गरज ना. पूण कितेंय घरांत जर कोण असल्यार कोणाक थंडी हे जे जाल्यार डॉक्टरा कडेन चॅकींग करून घेतल्यार काय हरकत ना. नाजाल्यार एंटीजन टेस्ट करपाक काय हरकत ना. जस्ट एज अ मॅटर ऑफ प्रिकॉशन आमी बी एज अ मॅटर ऑफ प्रिकॉशन राज्यात आमचे ट्युरिझम स्टेट हा आमचे पीक सीजन आता चालू आसा आनी त्याच बरोबर आमकां जबाबदारीन सगळ्यो गोष्टी आमकां करपाक जाय. आनी गोंय राज्यात आमी जे कितें पावलां आमी उखल्ल्या आमची पुराय टीम आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाकी सगळ्या हॉस्पिटलाचे MS आमचे बरोबर आशिल्ले आयज जे कितें करपाक जाय केंद्र सरकाराचे जे गायडलायन्स आसा ते केंद्र सरकारचे गायडलायन्स स्ट्रिक्टली फॉलो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाका तरी दिसता थंय बी आमचे कडेन चर्चा आमची जाली आनी मेन म्हणजे कितें आसा की जे कितें चर्चे प्रमाणे करूंक जाय गोवा सरकार आनी मुख्यमंत्री काय आतांच ब्रीफ केल्लें आसा की आमची अशी VC जाल्या आनी सगळी म्हायती आमी ते मुख्यमंत्री कडेन धाडटले आनी म्हणजे तेंचे जर कितें इनपुट्स आसले ते इनपुट्स इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे सगळे विशय राज्याचो विशय आसा आनी म्हाका दिसता की गोंयांत तशें काय गडबडपाची गरज ना. आमची सगळी यंत्रणा जाग्यार आसा. आयजच्या VCन कर्नाटकाचे बी आरोग्य मंत्री लायनीर आशिल्ले पूण तेणी तसले काय आमकां एडवायजरीचे सांगूंक ना. एडवायजरी काडूंक जाय म्हणून हांवें आयज विनंती केल्ली केंद्र मंत्री श्री मनसुख मांडव्याजी की कितेंय एडवायजरी जर काडूंक जाय कितें काडूंक जाय म्हाका दिसता की केंद्राच्या माध्यमांतल्यानूच ते येवंक जाय. नाजाल्यार प्रत्येक स्टेट वेगवेगळे एडवायजरी काडटा आनी कन्फ्युजन जाता. म्हणून केंद्र सरकारान तेंचे नेतृत्व सकयल तेंचे जे अनुभव आसा आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान जे कितें गायडलायन्स जे कितें एडवायजरी दिवंक जाय जे कितें स्टेट्साचे कितें कितें सिच्युएशन आसा तेंचे कडेन सगळे आंकडे आसता कित्याक आमकां ते अपलोड करचे पडटा. म्हाका दिसता की योग्य तरेन ते हाताळटले. तेंचो जो अनुभव आसा मनसुख मांडव्याजीचो भरपूर अनुभव आहा आनी ते आमकां योग्य तरेन गायड करतले आनी राज्यान आमकां कितें करूंक जाय ते योग्य तरेन सक्रीयपणे आमी सगळे करतले. ते सगळे होम आयसोलेशन जालां. तेजे पयलीं जे केसीस आशिल्ल्यो ते कांय थोड्या प्रमाणान आशिल्ल्यो 19 केसीस सगळे क्युअर जाल्ले आसात आनी आमचे कडेन तशें काय अशें ना की कोण हॉस्पिटलान आसा काय कोण ऑक्सिजनाचेर तशें कांयच ना. हे सगळे आहा ते होम आयसोलेशन आहा. मायल्ड सिम्पटम्स आहा ते ट्रिटमेंट चालू.